शिकरी बरी बरी पांढरी कतलरी करी महांतरी का हो शिकरी बरी बरी महांतरी करी बाबा मामा. Praise the Lord. Praise the Lord. ऐकता की. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. दळे दंपिया मगळा बाप्पा या वेळा कथे तुका अर्घ दिता आयच्या या दिसा कथे तुका अर्घ दिता तुवें फावो केल्ले या दिसा खातीर तुका अर्घ दिता बाप्पा. तुझ्या त्या काकुळती खातीर तुझ्या कृपे खातीर आणि तुझ्या त्या अपरिमित मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता बाप्पा. तुझे उतर म्हणटा सत तूं समजून काणगे सताची जणवाई तूं काणगे आणि ती तुका सुटका दित जाली म्हण. पळय बाप्पा ती सताची जणवाय ती आमकां मेळटाना आमी अंधकारांतल्यान सुटून आमी उजवाडाक येता आणि आमी उजवाडाची मनशां जावन आमी जियेता आणि ह्या पृथ्वीक एक मीठ जावन आणि ह्या संवसाराक आमी एक उजवाड जावन आमी जियेता. तो कितें उजवाड तुजे उतरां मुखांतर आमकां दिताय गे बापा. ते उजवाड आमी आमचे भितर दवरिनासतना कित्याक म्हळ्यार तुवें सांगलाय हांवूच जावन आसा उजवाड म्हणून. तो उजवाड आमी जावन आसा. तो उजवाड आमी आमचे भितर दवरिनासतना हेरांकी आमी दिवचे बरी बापा. तुवें आमकां फावो केलाय. तुवें एक योजन दवरून एक उद्देश दवरून तुवें ह्या संवसाराक तुवें आमकां हाडलाय बापा. ते परिपूर्ण करचें तुमचें काम जावन आसा. वय तुवें हेरांक राज्य काडचें मान्यरपण तुवें आमकां दिलाय. ते मान्यरपणी आमी करूंक आसा बापा. थँक यू लॉर्ड. अर्घा बापा तुका पवित्र आत्म्या संपूर्ण जावन हें सेशन तुज्या कंट्रोला काणगे तूं शिकय. कितें हांगा शिकूंक जाय कितें हांगा उलोवंक जाय हर एक पवित्र आत्म्या तूं आमचो हेल्पर तूं म्हजो हेल्पर तूं म्हाका शिकय. हे मागणें करता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. एक सेकंड हांव थोड्यांक कोस्ट करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी नवे मौन नवे मौनांत थावन मात्र आमी आमचे जिवीत बदलावन करूंक जाता. आमचें मौन नवें जाल्यार म्हळ्यार आमचें मौन एक नवीकरण जाल्यार देवाच्या उतरा प्रकार नवीकरण जाल्यार आमी एक आमचें जिवीत बदलावन करचें करूंक जाता. कित्याक क्रिस्तांव जिवीत आसा क्रिस्तांव जिवीत खंयचे वयर रावना. क्रिस्तांव जिवीत एक इजी लायफ म्हळ्यार मौन नवीकरण जावचें देवाच्या उतरा प्रकार केदळा मौन नवीकरण जावन आमी एक क्रिस्तांव जिवीत जिवंक आसा. ओल्ड पोरणे कितें आसा तातूंच रावचें न्ही. आमी कितें नवें आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी सांगचें जाल्यार म्हाका हें एग्जाम्पल मस्त लायक जाता. एक एग्जाम्पल पयलेंच्या काळार आतां टू व्हिलर्स सोडटाना हेल्मेट घालिनातली वैगी हेल्मेट घालिनातली तशेंच व्हरताले. ते दाळा खंयचेय फायन घालचे जावन दी खंयचेय रुल्स खंयचेय नासतले. आतां आमी ह्या काळार आमी तशेंच केल्यार जाता गी. उलया जायते जायना. आतां ह्या आसतना आमी तशेंच केल्यार जाता गी. जायना सिस्टर. जायना. कित्याक
आता रूल्स आयल्यात, रेग्युलेशन्स आयल्यात, मस्तो रूल्स आयल्यात. म्हळ्यार पयले हेल्मेट घालिना जाल्यार आता जायते फायन आमकां पडटा. वैगी दोन्ही फाटल्यान मुखार बसुल्ली पुरा आमी हेल्मेट घालीजेस ना. पयले तांणी घालून नासलें, तशें हांवूय घालिना म्हणून सांगल्यार जाता गी. पयले म्हणजे आवय बापाय वा म्हजी कोण आसली ती पुरा घालिनासतना तशेंत भोंवताली. आमी तशेंत भोंवता म्हळ्यार जाता गी. जायना ना, जायना, खंडीत जावन ते साध्य ना. वैगी तशेंच आमी ते पयल्यांचे कितें रिती रिवाज आसा ती आमी सोडून देवाच्या उतरा प्रकार आमचे मन केदाळा आमी नवीकरण करता. आमचे मन आमी केदाळा नवें करून घेता. तेदाळा आमचे जिवीत बदलावन जावंक साध्य आसा. आमचे जिवीत बदलावन जावंक साध्य आसा. आमचे जिवीत बदलावन जावचे मस्त गरजेचें जावन आसा. ह्यो संवसार कशें जियेता तशें आमी जियोंक ना. आमी पळया रोमन्स हांव फस्ट पिटर ब्रदराक होस्ट करता. ओके, बायबल शेअर करा ब्रदर. रोमन्स 12:1-2 घालया ब्रदर. रोमन्स 12:1-2. आमचे मन नवीकरण जावचे मस्त गरजेचे. केदाळ आमसरी मन नवीकरण जायना गी. देवान जोन दवरलें ते आमकां ते अनुभव करूंक जायना. देवाच्या उतरा प्रकार आमी आमचे चिंताप आमी बदलोवंक आसात. केदाळा चिंताप बदलता आमचे जिवीत बदलावन जावंक साध्य आसा. प्रेज गॉड. हे वाशी येत की कोणी म्हणी वाच आपणे. सिस्टर वाच. तर भावानो, देवान आमच्या वयर दाखयले व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ओके, हांव हांगा फर्स्ट स्क्रिप्चर मात्र काण घेता, मागीर सेकंड वाचया ब्रदर. हांगा म्हणटा फर्स्ट स्क्रिप्चरांत, तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयल्ले व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. हांगा पयलें आमी देवाची काकुळत आमी उडासाक हाडची मस्त गरजेची म्हणटा. तशें जाल्यार काकुळत म्हळ्यार कितें? काकुळत म्हळ्यार कितें सांगेत बी कोणाक म्हणी. आमकां आमी फावो न्हय आसलें तरी पण आमकां देवान ताच्या पुता मुखांतर भक्षाणें दिवन आमचे काण उडोवन वय कित्याक हें आमी बायबलांत खंय पुरा काकुळत आसा हें डेफिनेशन आमकां मस्त गरजेचें. आमकां फावो न्हय आसलें, खंयच्याक आमी फावो न्हय आसल्या आनी खंयचे आमकां काण घेवंक आमी फावो न्हय आसल्या, आमकां ते फावो न्हय आसलें गी देवान ते आमकां फावो करून दिला. देवान आमकां ते आमी एक्चुअली पळोवंक गेल्यार आमी केल्ल्या त्या पथकाच्या निमती आमी एमकोर्डांत ते एमकोर्डाचे ते एक आमी अनुभव करूंक आसले जाल्यार जेजू क्रिस्तान ताच्या मरणा मुखांतर आमकां ते फावो आसलें ते आमकां फावो करिनासतना देवाची तो मोग तो काकुळत आमचे वयर दाखोवन आमी खंयच्याक फावो जावन आसल्यांगी, खंयचे आमी वंदन काणयोंक आसल्यांगी, खंयचे एक तीर्प ते एक जजमेंट आमचे वयर ते एक शिक्षा आमकां आसली गी ती आमकां दिनासतना देवान संपूर्ण जावन ताच्या पुता वयर घाल्या. प्रेज गॉड. कितले व्हडले बाग पळय. आमी खंय पुरा काकुळत म्हण आसा हे आमी उडासा काडिजे. आमी खंयच्याक फावो आसल्यान देवान कितें केला ताचो मोग ताची काकुळत आमचे वयर दाखोवन ताच्या एकल्याच पुता वयर
ते घालणं आमकां तांणे सुटका दिल्या. हाका म्हणटा आमी देवाची खाकुळत. ही हें खाकुळत आमकां देवान तितलें व्हडलें एक फावो केला. आमी खंयच्याक फावो आसल्या, खंयच्या आमी त्या मुकोडाच्या त्या उज्यांत आमी लासूंक आसल्या जाल्यार देवान आमकां तें दिवना. तसो मोग आमचे वयर दाखयलो, तसो खाकुळत आमचे वयर ताणें दिली. आमकां ती शिक्षा कितें आसली, ती फावो आसली जाल्यार ती आमकां ताणें दिनासतना सगळें ताणें ताच्या पुता वयर घाल्लें. प्रेज गॉड, हालेलुया. आतां आमी सेकंडाक या, तें आमी मुखार म्हणटा तसलें पवित्र जिवें बलिदान जावन तें एक्चुअली आमी तें ताचे विशीं शिकले हांव लास्ट विकांत एका सिस्टरीन आमकां शिकयलां. आमी सेकंडाक या. ह्या संसाराची चाल तुम्ही आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीन जावन तुमचे जिणेचें रुपांतर जावन हं. तो तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें मनाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुम्ही समजून घेतल्यात. हांगा म्हणटा, हांगा ह्या संसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोना नवीन जावं. म्हणल्यार इंग्लिशांत कन्फर्म म्हण एक वर्ड येता. कन्फर्म म्हणल्यार टू टेक शेप ऑफ, म्हणल्यार एक आकार 1-2 काणयोंचे जावन आसा. हांवें लास्ट फ्रायडे ते दिला जाल्यार परत्यान हांव तें एग्जाम्पल दिता. कित्याक म्हणून सांगल्यार जायते लोक आमी आनीक समस्येंत आसा. एक पिडा आयिल्ल्या टायमार ती स्क्रिप्चर सांगून ती म्हणटात, हांवें स्क्रिप्चर सांगला सिस्टर, हांव देवाचें उतर आयकता सिस्टर म्हणटात वैदी, जाल्यार तांची ती पिडा गूण जायना वा बदलावन जायना. कित्याक म्हूण सांगल्यार तांचें मन तांणी नवीकरण करून काडयोना. म्हळ्यार मन तांचे चिंता तांणी बदलावन जावना. कित्याक ह्या संसार कशें शेप आसा गी, संसार एक आकार 1-2 आसा गी, तो आकारांत आसले वरवीं परत्यान हें काणयोन आसा. म्हळ्यार आमचे मेन आमचे चिंताप बदलावन जावचे, देवाच्या उतरा प्रकार चिंताप बदलावन जायचे. हांगा म्हणटा आतां आमी पळोवंक गेल्यार आमी इडली सण्णां वैगी ताका आकार आसना, तें शेपलेस जावन आसा. केदाळा ते इडली ते पीठ घालून शिजयता मसोरी, ते बरें शिजून जाल्या उपरांत ती बरी इडली उकाडल्या उपरांत ते आयदनाक ओतल्या उपरांत ती उकाडटा. त्या दाळा मात्र एक शेप काण घेता वैगी, एक शेप जावन ते सण्णां भायर येता, ती इडली भायर येतात. तशेंच आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा. ह्या संवसारांत आमी जियेल्ले वरवीं ह्या संवसाराचो शेप, ह्या संवसाराचो आकार आमी 1-2 आसा. ताकाच सांगता हांगा देवाचें उतर, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. ह्या संवसाराची साल, ह्या संवसाराचो आकार, ह्या संवसाराचें रूप कितें? दोळ्यांक दिसता ह्यो संवसाराचो लोक कशें जियेता? ह्यो संवसाराचो लोक भियांत, खंतीन, चिंतनांनी, डिप्रेशन अशें नाना तराच्या एका अंतुतावन एका भियान जिवन आसा ह्यो संवसाराचो लोक वैगी. आमी तशें जियेना न्ही. हांगा आसतली सगळीं आमी देवाच्या उतरा प्रकार जियेता गी. थोडे पोटी सगळीं देवाच्या उतरा प्रकार जियेता गी. ना थोडे पोटी ना आमी सांगता वय 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 हांव जियेता म्हण. कितें भायर जावन सांगता भितर आमी आमकां दिसा आमी परीक्षा केल्यार कशें जियेता आमी? हे संवसाराचो रूप काणयो जियेता गी वा आत्मीक संवसाराचे वा देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियेता गे? देवाच्या उतराक विधेय जावन आमी जियोन आसा गे. आमी सांगता भायर तावन भायर तावन सांगोंक
आमकां सुलभ आसा वैगीक आमच्या करण्यान ती आमकां करून दाखोवंक कश्ट जाता. फॉर एग्जाम्पल एक ल्हान पिडा आयिल्ल्या टायमार वा खंयचेय एक पयशांचे प्रॉब्लेम आयिल्ल्या टायमार वा खंयचेय एक कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या टायमार आमकां कश्ट जाता ते सांगूंक वैगीक आमी सांगता आतां जाल्यार टिचींग आयकतना क्वेश्चन विचारतना वा ओ ना ना हांव बरे देवाच्या उतरा प्रकारच जिवन आसा. हांव ह्या संवसाराचे खंयचेय आदार ना बा म्हजे भितर भंय ना, म्हजे भितर चिंतना ना, म्हजे भितर खंत ना, खंयचेय ना म्हणटा. मस्त जाण आमी पळयलां आमी मिनिस्ट्री करूंक वेताना वा मिनिस्ट्री सिस्टर तूं काल भियेताय गे ना ना बाब म्हाका खंयचेय भंय ना हांव धैर्यान आसा. कशें भायल्या एक्सप्रेशनांत आमी सांगचें पैगी काले तुका खंत आसा गे मस्त बेजाराय आसा ना ना बा खंयचेय बेजाराय ना हांव एक बरें जिवी हांव बऱ्यान तूं आसा काले भायर मात्र भितर तावन आमी पळोवंक गेल्यार जायती खंत बेजाराय चिंतना जायते तरेचे टेन्शन्स आमचे भितर आसा त्या देखून आमी म्हणटा ह्या संवसारा प्रकार आमी जिवन आसा त्या देखून हांगा सेंट पौल आमकां म्हणटा तुमी ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात कित्याक तुमी नवी रचना जाल्यात म्हणटा. तुमी कितें जाल्या आमी नवी रचना आमी नवी रचना जाल्या आमकां हे अर्जय जे केदाळा आमी नवी रचना जाल्या म्हणलें आमकां गोत्त आसल्यार आमी ह्या संवसाराची साल आदारूंक साध्य ना. हे संवसार कशें जियेता तशें जियोंक आमी साध्य ना. आमकां पयलें गोत्त आसा जे आमी बॉर्न अगेन जाल्लीं आमी नवी रचना म्हण आमी पळया कशी आमी नवी रचना जाल्या 1 Peter 1:23 घालया ब्रदर. वाचिजे सिस्टर. पूर आमकां उडासा काड हे जे जायते स्क्रिप्चरा पूर आमकां उडासाक आसल्यार आमी ते तशें जियोंक जाता. जायते पटी आमी उडासाक दवरिना स्क्रिप्चर आमकां भितर उडासाक तासारांत उडास दवरिजे इम्पॉर्टंट पुरा कित्याक हांगा क्लियर म्हणटा पळय सांग वा सिस्टर. कारण सासनाक जियेतल्या आणि बाळतल्या देवाच्या उतरा मारिपात घेतिल्ली तुमकां पुनर्जन्म लाभला. हो जल्म विनाशी खंयच्यान आमकां पुनर्जन्म लाभला देवाच्या उतरा मरिफात देवाच्या उतरा मरिफात वा सिस्टर कंप्लीट करते. हो जल्म हो जल्म विनाशी मनशांतून नाही बगर अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा. आमकां एक विनाशी म्हळ्यार आमी एक नाश जावनीच्या त्या बियातावन आमी जल्माल्या म्हळ्यार आवय बापायच्या त्या एका जीवकण म्हणटात तांतून आमी जल्माल्या. वेगे केदाळा आदामान पताक केलें त्या पतका निमती आमी हर एकली त्या पतकातावन आमी जल्माल्या करेक्ट गे म्हळ्यार एक नाश जावच्या एक बियातावन आमी जल्माल्या जाल्यार जेजू क्रिस्त मात्र पवित्र आत्म्याच्या त्या अभिषेकातावन नाश जायनातल्या त्या बियातावन जल्मालो. केदाळा आमी जेजूक म्हजो सोमी सोडवंदार तेच जेजूक आमी म्हजो सोमी सोडवंदार देव म्हूण आमी स्विकार केलें आमी तेदाळा त्या आमी नवी रचना जाल्या. आमी केदाळा आदावान केल्ल्या त्या पतका निमती जावन आमी नाश जावच्या म्हळ्यार आवय बापायच्या त्या जिवकान म्हळ्यार एक नाश जावच्या बियातावन जल्माल्या गे आमी केदाळा देवाच्या उतरातावन म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी म्हजो सोडवंदार म्हजो देव म्हूण आमी स्विकार केलो त्या दाळा आमी कितें जालें आमी पुनर्जन्म जाल्या खंयच्यात देवाच्या उतरा मरिफात आनी तें जावन आसा एक नाश जायनातली ती बी ती नाश जायनातली ती बी जावन आसा देवाचे उतर आनी त्या नाश जायनातल्या बियातावन जल्मालो जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसा. प्रेज गॉड हालेलुया. देखून आमी मस्त आमकां ही एक समजणी आसा जाल्यार
आम्ही बॉर्न अगेन जाल्ले, आम्ही नवी रचना, आम्ही देवाच्या उतरांत आम्ही नवी रचना जाल्या. जेजू क्रिस्ताक आम्ही सोडवणदार म्हणून आम्ही स्वीकार केला आणि आम्ही आता नवी रचना. ह्यो संसार कशे जियेता तशे आम्ही जियोंक ना. आम्ही आम्ही बरें जिवीत जियोंक आसा. जेजू क्रिस्तान ह्या संसारांत जोन दवरले हर एक आम्ही आपणावन बरें जिवीत आम्ही ह्या संसारार जियोंक आसा. केदाळा आम्ही नवी रचना हे संसाराचे साल आदारी नासतना आम्ही नवी रचना जावन जियेतावंगी आम्ही या संसार जियेता त्या प्रकार आम्ही जियेना. हे संसाराचे साल आम्ही आदारी नाव. आमकां घडयेन घडये हे आमकां उडास की हेजे आम्ही ह्या संसारांत जियेता. जायते आमकां दोळ्यांक दिसचे आमकां पळोवंक मेळटा, आमकां जायते आमकां मेळटा जाल्यार आमी कितें करी जाय, आमी नवी रचना. आम्ही नवी रचना आम्ही आम्ही जेजूच्या त्या बियातावन त्या देवाच्या उतरांतावन आम्ही नवी रचना जाल्या. हे आमकां समजुनी जाय. जे आतां फॉर एक्झाम्पल आतांच आम्ही जायते न्यूज थोडे आमकां आयकूंक मेळटा. कोवीड जावं दी वा पावसांतावन जावचे अवघड जावं दी नाना तरांचे आमकां आयकूंक मेळटा. आमी खंयच्याक डिपेंड जाता, खंयच्याक आमी डिपेंड जाल्या हांव चड खंयचे आमी आतां पावसा निमते जायत एक 3 दीस जाता जायतो हांगा कोडयालान पावस येवन आसा. चड आमचो फोकस खंय पावस कितें रावना, काल जाता कोणा मुखार कितें जाता थंय तशें अशें कितें आमी खंयच्याक फोकस करता. चड टीव्ही न्यूज वा तांणी कितें येवन सांगलें, तांणी कितें दोळ्यांक पळयन तें सांगलें ताचे वयर फोकस करता. पयलीं आतां कोवीड न्यूजान ते ताचे वयर चड फोकस. आम्ही खंय देवाच्या उतरा वयर चड आम्ही फोकस करतावंगी आम्ही देवाच्या उतर आणि आमचे उतर त्या दळा आमचे उतराय बदलावन जातात. या संसारा प्रकार आम्ही उलयना. संसाराची चिन्ह आम्ही करिना त्या दळा. आम्ही आमकां कळटा आम्ही आम्ही बॉर्न अगेन आम्ही नवी रचना जाल्या. आम्ही आत्मीक संसारार आम्ही जिवन आसा. त्या दळा आमकां खंयचेय कोवीड येवन दी वा कितेंय माराकार जाल्यार आमच्या तंबासरशी पावोंक साध्य ना. आमी आमी एक ह्या एक कॉन्शियस हे एक माइंडार आमी आसूंक जाय. संसार जियेल्ले बरी आमी जिवचे न्ही. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आमी ह्यो संसाराची साल खंयची आमी आदारी नासतना देवाच्या उतरा प्रकार आमचे माइंड आमी रिन्यू करूंक आसा. आमी फॉर एक्झाम्पल हांवें पयलीं विचारलें हें एक 6 म्हयन्याचे वा 7 म्हयन्याचे बाळशे पाताक करता गी म्हणून. करता गी? ना आ? करीना. नाही आपल्या ती सिस्टर नाही, दुसरी कोणी सांगा. एक 6 महिन्याचे 7 महिन्याचे बाळशे पाताक करता गे म्हणून. तुम्ही उलयनात गे? प्रेज गॉड. हालेलुया. तर म्हणटा करता म्हण. वय खंडीत जावन एक 6 महिन्याचे वा 7 महिन्याचे बाळशे खंडीत जावन पाताक करता कशें म्हणून हांवें सांगलां तुमकां. म्हळ्यार एक आवय ताच्या बाळशाक सोडून दुसऱ्या बाळशाक उकळतना त्या बाळशाक मसूर जाता. मसूर म्हळ्यार ते रडता. ताचे ते असले पण तितले ल्हान अंतुत्तू ते ताका कळटा म्हज्या आवयन म्हाका सकयल सोडले आणि ताका उखलून खाण गेले. कितें जालें थंय? मसूर. वय गे ते एक पाताक त्या देखून ते कोणी शिकोवन दिजे म्हणना. एक आवयन शिकोवन दिजे म्हणना. ते कशें आयिल्लें आदावान केल्ले त्या पातका निमती त्या एका जिवा कणतावन ते पातकाचे स्वभाव आमचे वयर ते आयले. त्या देखून आमी केदाळे म्हणटा आमी आमच्या भुरग्यांक आसा पळय पाड करचें शिकोंक मस्तू वेळ जायचे म्हणना. ताचे गरजी ना. तेंत बरें करूंक आमी मस्त जायते कश्ट काडचे पडटा. वय गे ते खंय जावन येता ते डिफॉल्ट पाड कामां करचें वा सूख करची तांकां डिफॉल्ट ते येवन आसता. त्या देखून तुमी
एक पाताक न तुम्ही पातकी जायनात म्हळ्यार मनीस पाताक केल्ले वरवीं पातकी जायनात बदलाक ते पातकी जावन असले वरवींत ते ते पातका करतात ते पाताक तो करता वैगी कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी त्या एका नास जावच्या बियातावन जल्माल्या वैगी आमी पळोवंक गेल्यार दावीद राई तेंत म्हणटा म्हज्या आवयन केल्ल्या त्या पातका निमतीत काल ते गर्भ हे जाले म्हणटा बायबलांत आसा हांवें सोदले म्हाका मेळोन आमी किर्तनांत पळोवंक गेल्यार केदाळाक एक वाचलेले उडास आसा म्हाका म्हळ्यार ते एक जिवा काणांत ते पाताक येवन आसता कोणाक मेळ्ळ्यार ते सांगा त्या देखून एक 6 महिन्याच्या 7 महिन्याच्या बाळशाक ते पोटान काल म्हणटात ते मोसोर आवय बापाय तावन आयिल्ले न्हय बदलाक ते खंय जावन येता आदावान केल्ल्या ते एक सहज गुण ते एक सहज जावन ते येता प्रेज गॉड हालेलुया आमी पळया त्या देखून हांगा तेंचो उतार म्हणटा आमी नवी ते उतार कारण आमी सपनाक जियेतले आनी बाळतल्या देवाच्या उतरां मरिफात आमकां पुनर्जल्म लाभला ओ जल्म विनाशी मनशातावन न्हय बगार अविनाशी देवातावन आमकां मेळ्ळा म्हळ्यार आमकां देवाच्या उतरां मरिफात मात्र हे म्हणला ते खंयचे नाश जायनातले ते एक बी ते खंयचे ते जावन आसा देवाचे उतर आमी पळोवंक गेल्यार जॉन गे म्हण जॉन आनी ते निकोदेम ते क्वेश्चन विचारता जेजू लागीं येवन परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें परत्यान हांवें आवयच्या त्या गर्भाक वचून हांवें येवचें गे हें क्वेश्चन आयका लागीं तुमी एक पुटी काडया गे ब्रदर हांव कित्याक हें सांगता म्हळ्यार केदाळा आमकां परत्यान जल्माल्या म्हणलें आमकां कळ्ळ्यार आमी बॉर्न अगेन जाल्या आमी देवाच्या उतरांत आमी नवी रचना जाल्या म्हण आमकां कळ्ळ्यार आमी ह्या संवसाराची साल आदारी नासतना आमी जिवंक शकता आमकां हें समजून भितर जायजें त्या देखून निकोदेम ते क्वेश्चन विचारतना जॉन 3 येता गे म्हण हांगा आसा न्ही करेक्ट घाल ब्रदर तेंच वाची जाय सिस्टर वाच सिस्टर जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सतच हांव तुका सांगता परत्यान जल्म करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक सांगचें ना हांगा जेजू म्हणटा परत्यान जल्माल्या करीस कोणूच देवाचे राज पळोवंक शकचे ना म्हळ्यार परत्यान जल्मोवंकूच आसा आमी एकले देवाचे राज आमी तो अनुभव आमकां हांगाच जायचे जाल्यार आमी परत्यान जल्मोवंक आसात आमी चिंता जायते पटी ना बा मेल्या प्रत्या सर्गाक येता आनी तेय देवाचे राज हांगा हांव कशें जाल्यार जियेता हांगा ह्यो संवसार जियेता तशेंच हांव जियेता ना येतो तो राज तो आत्मीक संवसार आतां आमी हांगाच पळोवंक आसा थंय गेल्या उपरांत न्हय हांगाच आमी तो अनुभव करूंक आसा हांगा अनुभव करीजे जाल्यार आमी एकली परत्यान जल्मोवंक आसा हांगा जेजू त्या निकोदेम क्वेश्चन विचारतना परत्यान जल्मोवचें कशें परत्यान हांवें आवयच्या गर्भाक वचून पाटी येयचें गी म्हणून ते निकोदेम विचारतना जेजू म्हणटा सतच हांव तुमकां सांगता परत्यान जल्माल्या करीस कोणी देवाचें राज पळोवंक शकचें ना प्रेज गॉड हालेलुया निकोदेम कितें म्हणटा वा सिस्टर 3 वाची गे 4 कंटिन्यू वाच 4 ते निकोदेम ताका म्हणालो मनशान मात्र जाता परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें आपले कशें म्हण विचारता ते निकोदेम क्वेश्चन मनशान म्हातारो जातास परत्यान जल्म एकल्यांक एक हे बायबल वाचतना एकल्यांक येता हे टॉट्स न्ही परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें आमी
उडास असा गे म्हाका उडास असा म्हळ्यार ते इस्कालांत शिकतना सात जल्म आसात वा आनी एक जल्मांत आमी जल्मोवचे तशें तशें न्ही हांगा ते सांगना ते आमचे मायंडसेट म्हळ्यार परत्यान जल्मोवचे म्हळ्यार आमकां ते थॉट्स येता बायबलांत आमी वाचतना वा कोणाक आयिल्ला गे तशें कशें ते परत्यान स्टार्टींग वाचतना येतात ते क्वेश्चन वैगी कशें ते परत्यान जल्मोवचे म्हळ्यार कालें ते कालें हांगा सांगला बायबलांत म्हणून हांगा कितें म्हणटा आपल्या आवयच्या कुशीन परत्यान रिगोवन ताणे जल्म जल्म घेवयेतवे म्हणटा जेजू जाप दिली सांग वा सिस्टर जिजून जाप दिली, सतच हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राज्यात प्रवेश जावंक सकासो ना. हांगा म्हणटा परत्यान तुम्ही उदकांत आनी पवित्र आत्म्याद्वारे तुम्ही देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकतो ना. प्रेज गॉड हालेलुया. तेंच जावन आसा म्हळ्यार आमी बॉर्न अगेन जावचे, आमी नवी रचना जावचे. जेजूकूच फस्ट आमी स्विकार करूंक आसा म्हजो सोमी, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव म्हूण. आमचो केदाळा आमचो सोडवणदार म्हणून आमी केदाळा स्विकार केले, आमी एक नास जायनातल्या त्या बियातावन देवाच्या उतरातावन आमी नव्यान जल्मल्या. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. अर्ज लेगीत त्या देखून आमी परत्यान जल्मल्या उपरांत आमकां जेनेटीक जावन खंयचीय पिडा जायते खंयचीय एक पिडा येवंक साध्य ना. जायते आमी म्हणटा न्ही तुज्या बापायक आसले तशें तुका आयला, तुज्या आवयक आसले, तुज्या मांयक आसले, तुज्या आबाक आसले तशें तुका आयला, ही पिडा तुजे तोंड आयल्या ना. ते दाळा तुमी सांगूंक जाय हांव परत्यान जल्मल्या, हांव देवाच्या त्या एक जीव कणता देवाच्या त्या उतरांत हांव परत्यान जल्मल्ले वरवीं हांव सर्गीच्या त्या बापात हांव नवे जल्मल्ले वरवीं म्हाका खंयची पिडा येवंक साध्य ना म्हण. प्रेज गॉड हालेलुया. आमी पळया 2 कोरिंथी 5:17 वा सिस्टर. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना, पोरणे तें गेले आनी सगळें नवें जाता. पुरो कितें ते नवी रचना म्हळ्यार कालें पोरणे तें गेले ते परत्यान आसा नवी कितें म्हण आसा तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना म्हण आसा ते. कितें ते नवे रचना म्हण कितें म्हणटा पोरनो मनीस जेजू क्रिस्तांतय कुर्सार मरोन आता तो पोरनो मनीसय जेजू क्रिस्ता सांगता तो कुर्सार मेला आनी तो आता जेजू बरींच नवो व्यक्ती जावन नवे जेजूचेंत स्वभाव जावन कितें म्हणटा ब्रँड न्यू पर्सन म्हणटात, नवी रचना जावन तो जल्मला. जेजू क्रिस्ता सांगता कितें जाला तो कितें म्हणटा कोणी एकलो जेजू क्रिस्तांतय जियेता तर म्हळ्यार जेजू क्रिस्तांतय जियेता जेजू क्रिस्तांतय जियेता तर जेजू क्रिस्त कुर्सार मरतना तो मनीसय कुर्सार मेला, तो पोरनो मनीस कुर्सार मेला आनी तो नेके पिला आनी तो पुनर्जल्म जाला. तशेंच जेजू क्रिस्ता बरी तो जेजू क्रिस्ताचेच गुण ते जेजू क्रिस्ताचेच स्वभाव तो ओंदोन आसा. त्या देखून जेजू क्रिस्ताचे स्वभाव तो ओंदोन आसा जाल्यार आनी ह्यो संवसार जियेता बरी जिवोवचे बरी जिवंक आसा गी ना. ह्यो संवसारा बरी न्ही. ह्यो संवसाराची मनशां कितें आसात तशेंत जियोवचे न्ही. कित्याक संवसाराच्या मनशां बरी जियेता जाल्यार तो एक म्हळ्यार आवय
तावन आवयच्या त्या गर्भातावन आयिल्लो जाल्यार आतां आमी नवी रचना त्या सर्गींच्या त्या बापातावन त्या सर्गींच्या त्या बाबाच्या त्या गर्भातावन आमी नवी रचना जाल्या आमी आतां नास जायनातल्या त्या बियातावन परत्यान जल्मल्या केदाळा आमी त्या नास जायनातल्या त्या बियातावन जल्मल्या आमी परत नवी रचना जाल्या आतां आमी कितें जाल्या आमी नवी रचना जाल्या ह्या संवसार जियेता बरी आमी जियोंक ना आमी आतां जियोंक आसा आमचे भितर असो आतां कोण तो सर्गीचो बाप आनी उतार कितें सांगता त्या उतरा प्रकार आमी आमचे मन आनी आमचे चिंताप बदलावन करून आमी जियोंक आसा कित्याक आमी जेजू क्रिस्त ते एक जाल्या आमी पोरणे स्वभाव ते म्हणटा पोरणे ते गेले सगळे नवे जाले पोरणे कितें आसा एक्चुअली आमी पळोवंक गेल्यार मनीस नवी रचना म्हणल्यार मनीस बारीक आसलो मोठो जावचे न्ही वा हायट आसलो शॉर्ट जावचे न्ही शॉर्ट आसलो हायट जावचे न्ही काळो आसलो व्हाईट जावचे न्ही व्हाईट आसलो ब्लॅक जावचे न्ही आमचे चिंताप बदलावन जाता चिंताप आमी बदलावन करूंक जाय पोरणे कितें आसा अर्यकांती आमी बदलावन करूंक आसा हे संवसार कशें जियेता आमी जियोंक ना एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार एक मनीस रानांक येता ताका एक तांती मेळटा ते तांती काले म्हणटात ताका इगल ताचे तांती मेळटा आनी ती तांती कोंबये वटकूच धरता कोंबी कशे ते रवन्यांक बसता पळय त्या दाळात तांतयाच्या कोंबये वटकूच ही तांती धरता आनी सांगतात ती तांती हे जाताना हे पिली भायर येता ओके काले इगल ती भायर येता आनी कशें जी येता ते इगल सपरेट जायना ती कोंबयेची पिलां कशें करतात तशेंच हें करनासता आनी कोंबी चिंतून नासता मजेंत पील म्हणून आनी ती कोंबयेची पिलां कशें उस्तून खातात तशेंच हें उस्तून खाता कोंबयेची पिलां कशें एक आचे बरें आसतात तशेंच हें आसता तशेंच बोंब मारता तशेंच माती काले ते उस्तून खाता तशेंच ही गोणी तशेंच जी येता कोण ती आमी जावन आसा कित्याक आमी केदाळा पोरणे मनशां जावन आसल्या त्या दाळा आमी संवसार जियोवचे बरींत आमी जियोवचे म्हळ्यार कुंकडाच्या त्या पिला बरी कुंकडा बरी कुंकडा कशें पळय ती एक ल्हान पावस येयल्यार पुरो भितर धांवतात पळय तांकां हें आसना तेंत गोण इगल आमी पळोवंक गेल्यार ताका ते उपता बरें एका वयल्या अंताक वचून पावता ते वयर वयर उबोन येता प्रेज गॉड हालेलुया आमी त्या देखून हे संवसार जियेल्ले बरी कुंकडाची पिलां जियेल्ले बरी आमी जियोवची न्ही आमी त्या देखून रोमन्स 12:1 तेंत म्हणटा हे संवसाराची साल तुमी ह्या संवसाराक संबंध जाल्ले न्ही ह्या संवसारांत तुमी विंगड जाल्यात हे संवसाराची साल तुमी वंदोन नासल्यार ह्या संवसारांत तुमी आतां ह्या संवसाराक संबंध जाल्ले न्ही हे संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हणटा हे संवसाराचो लोक कशे जियेता टीव्ही पळोवन गी मॅगझिन्स गी न्यूज गी वा सिरियल्सां गी आनी कितें म्हणटात ते रिल्स गी न्यूज तांचे काले सजेशन्स काणयोन फ्री सजेशन्स काणयोन तशें पुरो जियोवचे वयगी संवसार सांगले बरे तेंच आमी बायबल काण एक वर्ड वाचूंक आमी कितें करता फाटी सरता बायबल काण वाचूंक आमकां जायना ह्यो संवसार सांगले बरे आतां आमी एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार आतां ह्या दिसांनी आमी पळोवंक गेल्यार आज हांव एका घरा विजीट करतना थंय तशेंच न्यूज पळोवन आसात ती त्या देखून सांगचे पण न्यूज पळोवन तांतूच आसात भितर गेले तांचे भितर येदोळस येवन गेला न्यूज पळोवन न्यूजार्थ ते तशें सांगता अशें सांगता तशें जालें फाटी जाल्ले न्ही सिस्टर आनी परत्यान तशें जाल्यार काले करचे आमकां काम ना आमकां तें ना भुरग्यांक शिकप कशें दिवचें आतांच तांच्या मायंडाक गेला
कित्याक तेच टायमार हांवें सांगलें तांकां इतलो वेळ तुमी हाका करसिताना वैगी तुमी तेंच देवाचे उतार काण वाचल्यार देवाचे उतार कितें सांगता तें आमी वाचल्यार वा देव टिचींग आयकोवचें देवाचे उतार वाचचें देवाचे उतार ध्यान करचें तांसून याळ करचो टायम स्पेंड केल्यार तुमकां बें येवंक साध्य आसा गी साध्य ना हं? साध्य ना खंयच्या कारणाकी साध्य ना कित्याक आमची चिंतना प्रकाय आसता आमची चिंता देवाच्या उतरा वयर आसता देवाचे राज कशे बांदचे देवाचे काम कशे करचे कशे आमी देवाचे त्या एकवटान जिवोवचे ह्या चिंतनान आमी आसता ह्या संवसाराच्या राटावळींत ह्या संवसाराच्या चिंतना आमकां चड येवंक सकनात पळया गे तुमी आतां सडावत आमकां येतात तेंच सकाळी उठुल्लेंत आमी चिंचे तेंच आज कोणाक देवाचे उतार दिवचे आज खंयचे उतार आमी दिवचे कशें हेरांक वचून टिचींग दिवचें कोणाच्या घरा आमी विजीट करचें खंयी आमी वेचचें म्हळ्यार कंटिन्यूस आमकां चिंता पळयता देवाचे राज देवाचे राज देवाचे राज वैगी कोण देवाच्या उतरांत जियेतात वा देवाचे ते राजा विशीं तो अनुभव जाला खंडी जावन ह्या संवसाराची साल ह्या संवसाराचें कितें आसा ताचे वयर फोकस करिनासतना ह्या भागार आमकां येवंक आसा तो चिंतना कशें देवान आमकां हेरांक राज्य काडचें मान्यारपण देवान म्हाका जेजू क्रिस्त तें राज्य केलां न्ही तशेंच आमकां हेरांकय राज्य काडचें तें मान्यारपण आमकां दिलां आमी 2 कोरिंथी 4:18 म्हणटा ताचे वयर आमचें फोकस जाय जे ते सोडून घेवन हे संवसारान रीण कशें बांदचें भुरग्यांक कशें एज्युकेशन दिवचें कशें हें रीण पावोवचें कशें ह्या चिंतनांनी आमी वचूंक ना कित्याक आमी बॉर्न अगेन जाल्ले म्हणल्यार सत आमकां समजल्यार मात्र तें करूंक जाता आमी नवी रचना म्हणून समजल्यार मात्र आमी ह्या संवसाराचे चिंता सोडून आत्मीक संवसारा वयर मात्र आमी फोकस करूंक जाता ते देखून देवाचे उतारी म्हणटा तुमी ह्या संवसारा तुमी सर्गीच्या राजा विशीं तुमी फोकस करा म्हणटा सर्गींच्या राजा विशीं तुमी चिंता सर्गींचे राज बांदूंक प्रयत्न करा तुमी सर्गींचे राज पयले तुमी सदां देवाचे राज म्हणटा पयले देवाचे राज आमी सोदूंक जाय आमकां एकच आसा जाय आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आज खंयच्या आत्म्याक वचून हांव त्या काळोखांत आसलो आत्मो आज खंयच्या आत्म्याक वचून हांवें देवाच्या राजा काडचें हांवें खंयच्या त्या काळोखांत आसा ताका कशें हांवें उजवाड दिवचो कशें ताका उजवाडाक हाडचें हें चिंताप आमकां येवंक जाय आमचें फोकस ताचे वयर जावंक जाय आमी अंधकारांत जियेना आमी उजवाडांत जियेना जेजू कशें उजवाड जावन आसा गे तशेंच आमी उजवाड जावन आसा आमी हेरांक उजवाड दिवची हे संवसारा प्रकार न्हय आमी मीठ जावन आसा कशें मीठ एक टेस्ट दिता गे तशेंच आमी जावन आसा हे संवसाराची परिस्थिती आमी पळोवचें न्हय हांगा जावचें तें कितें चेंजीस तें पळोवचें न्हय आमचें फोकस केदाळे देवाच्या राजा विशीं आसाचें देवाच्या राज बांदचे विशयान देवाच्या राजाक आत्मे आमकां कशें जेजून त्या काकुळत आमकां दिल्या गे हांवें सांगलें काकुळत म्हळ्यार आमी त्या हेमकोंडाचे ते एक भाग आमकां फावो आसलें जाल्यार देवान आमकां तें दिनासतना जेजू क्रिस्त मरिफात आमकां ताणें कितें केलां आमकां तें फावो नासतना आमकां कितें जाय आसलें तें आमकां दिलां आमकां तेणें शिक्षक आमकां वा ती एक तीर्प तें आमकां दिवना आमकां दिवना म्हळ्यार उपरांत म्हाका एक जेजू क्रिस्त तें एक केल्या म्हळ्यार उपरांत हेरांकी हाडचें आमचें काम तें आमी अर्येकली ह्या कामा खातीर ह्या देवाचे राज बांदचे खातीर आमी अर्येकली आमी करूंक आसा अर्येकली आनी तो भेदभाव ना आनी तो शिकप ना वा हांव शिकोवंकूच ना म्हाका एज्युकेशन ना म्हाका वाचूंक येना म्हाका ना आमी आयकात हांव देवाचे उतार तेंच उतार काण घेवन आमी एकल्याक म्हणी हेरांक वचून दिवंक आसा आमी आमकां आमचे भितर ती थान आसतना मात आमी सोदूंक जाय जायते आत्मे नश्ट जावन वचून आसात जायते आत्मे
जायते यूथ, जायती खाजारी जोडी, कुटुंबांत समाधान नसताना, जायते सुसाईड अटेम्प्ट्स, जायते पाड पिवन येद्वारी, जायते हत्मे नश्ट जावन आसात. तांचे खातीर आमी बसून मागून तांकां वचून आमी केदाळा वचून देवाचे उतर सांगता उंगे, तांकां रिट्रेटाक येवचे आमी सांगता उंगे, तांकां ही सताची ही शिकून आमी दिता उंगे, केदाळा मात्र आमी बॉर्न अगेन जाल्या म्हणी सांगूंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. नाजाल्यार आमी खंडी जावन आमी आयकत हांव भितर 2 काणयो येता म्हळ्यार एक दीस चार्ज जाली बॅटरी आमी परत्यान यूज करिना जाल्यार काले जाता, ब्लस्ट जाता गे, तशेंच ब्लस्ट जावन येता. त्या देखून आमी रिएक्टली त्या देवाच्या राजाक आमी आत्रेकूंक आसा. देवाच्या राजा विशयंत आमी हेरांक सांगूंक आसा. वसू सोमी सोडवनदार देव म्हूण आमी सांगूंक आसा. हेरांक की आमी ते सोडवणींचे ते एक भाग आमी फावो करूंक आसात. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. Praise God. कितें लास्ट उलोवंक आसा गी, सांगूंक आसा गी, कितें अर्थ जायनातले आसा गी, वा क्वेश्चन आसात गी. कितें ताका आनीक ऍड करूंक आसा गी. ब्रदर पीटर ब्रदर. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. होय, आमी नवी रचना जाल्या उपरांत आमी नवे जिवीत जियेचे. कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगला बरें, आमच्या आदले पातकी सायब जेजून कुर्सार खेळो नाश केला. आतां आमी देवाची भुरगीं म्हणल्या उपरांत नवे सैमांत आमी जियेचे आत्म्या प्रमाणे. त्या दळा मात्र आमच्या जिवितांत, या संवसारी जिवितांत एक जैत्यवंत जिवीत जिवंक जाता. जर तर आमचे ते चिंता आमी बदली ना देवाच्या उतरा प्रमाणे, आमी आनीक चिंता आमी आदल्या सैमार्थ जियेता जाल्यार ते देवाचे जिवीत आमकां जिवीत जिवंक जायना. केदाळे आतां ह्या उतरा प्रमाणे देवाचे उतार म्हणटा तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त ते जियेता तर तो एक नवी रचना, पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाला. हे ताणे भावार्थान सत्मानिजे. एक पवित्र पुस्तकांत कितें बरयला, आमच्या या मनाक सेन्स नॉलेज समजना, वा केदाळ हांव ते भावार्थान मात्र हांवें सत्मानूंक जाता. कोण तो व्यक्ती हे भावार्थान सत्मानता, वय हांव आतां जेजूक स्वीकार केल्ल्या वरवीं समी सोडवणदार म्हणून आतां नव्यान जल्माला. नव्या जल्माल्या वरवीं हांव आतां नवी रचना जाला. त्या देखून हांवें पयले कशें जिवन आसलो तशें जिवनचें न्ही. आतां नवे रचना म्हळ्यार जेजू कितें सांगता ताच्या उतरा प्रमाणे, ह्या आत्म्या प्रमाणे हांवें जिवंक आसा. त्या दळा मात या कितें देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तें म्हज्या जिवितांत लागू करतना त्या उतरांत आसली महिमा म्हज्या जिवितांत पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. आनी कोणी आसात गी? ना म्हळ्यार एक थँक्स गिविंग प्रेयर कर ब्रदर. एंड करी. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगळा बापा, ह्या वर्त्या वेळापासून आमी तुका अर्घां दिता. आयज दिसा परत आमकां तुवें सांगात हाडलाय आनी भयणी मुखार पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सता उगडापी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. केन्ना आमी नव्यान जल्माता तेन्ना आमी नवी रचना जाता म्हळ्यार सत आमकां उगडापी केली. फकत आमी ह्या संवसाराचेर जावन जियेतना, ह्या रक्त मांसाच्या वंदर जियेतना तुजें जिवीत आमकां जिवंक शकना म्हळ्यार सत आमकां कळीत केलाय. केदाळ आमी तुका स्वीकार करता, समी सोडवणदार म्हणून काळजां सत्मनता, तोंडार ओसारता. तेन्ना आमी नवी रचना जाता. नवी रचना जाल्ल्या क्षणच आमचे ती तुज्या विशयांत जाणा जावची आतुराय उतरा मारिफात ती सटचे पासत आनी सडेल्या पासत अर्घां दिता. अशे नवे जिविताचे हे नवे लक्षण आमच्या हर एकल्यातय तुवें कृता करून सड आनी सड तुज्या विशयांत जाणा जावन ह्या संवसारांत आमी नवी रचना जावन ह्या संवसारचो उजवाड जावन ह्या पृथ्वीचे मीठ जावन
हेरांक तुझे तई अर्ची हातेरा जावन तू आमकां हर एकल्यांक वेचून काडल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. अशें हर एकल्यांनी तुझे ते येवन नवी रचना जावन तुझ्या नावाक महिमा दिवं दिवन मागता हांव. हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरे फात. Amen, amen, amen. Amen. Praise. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, sister. Praise God. Thank you. Thank Thank you, you. brother. Thank you. Praise Lord. Thank you. Thank you. Praise God.